रविंद्र बायणाक आयज एक भाग्याचो दिवस आणि खुशीचो दिवस की गेली 2 वर्सां आमी अतोटत प्रयत्न करता की आमचो हांगासर एसी प्लांट हांगासर स्टार्ट जावचो। आज आमच्या मदीं उपस्थित आमचे माननीय आमदार श्री संकल्प आमोणकर, आमदार श्री दाजी साळकर, मेंबर सेक्रेटरी भगवान करमली, वायस चेअरमॅन आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाई, सगळे म्हजो स्टाफ, सगळे कलाकार आसात। कारण आयज जवळ जवळ 3 कोटी मोडून आयज आमचे दोतोर प्रमोद सावंत, आमचे मंत्री श्री गोविंद गावडे ह्या सगळ्यांनी आमकां हातभार लायला आणि आयज हो एसी प्लांटाचे भूमिपूजन करता। जवळ जवळ 3 कोटी मोडून हो एसी प्लांट रेडी जाता आणि हो एसी प्लांट वॉटर कूल आसा। गेल्या फाटी जो इन्स्टॉल केल्लो आसलो तो एअर कूल आसलो, ओपन आसलो म्हणून तो कोरोजन जालें। हांगा प्रॉपर शेड येता आणि तो एसी प्लांट इन्स्टॉल जातलो आणि आमचो टार्गेट आसा एसक्यूब कंपनीचे अधिकारी हांगासर आसात, एसक्यूब एअर कंडिशनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, त्यांच्यानी टार्गेट दिला की दिवाळी पर्यंत म्हणजे अवघ्या 2.5 ते 3 महिन्या भितर हो एसी प्लांट इन्स्टॉल जातलो आणि आमचो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम सुरू जातलो। सगळे नाटक प्रेमी, तियात्र प्रेमी, कलाकार सगळ्यांक खुशीची गजाल आसा की ह्या सगळे आमचे आमदार संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर यांच्यानी खूप आमकां मदत केल्या म्हणून त्यांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं। हो बेगिनातल्या बेगीन प्लांट जावं हेच देवाचरणी प्रार्थना। वंदे मातरम। हो आमचो जो रवींद्र भवनाचो जो मेन ऑडिटोरियम आसलेलो वीर सावरकर हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो आनी सगळे आमचे जितले नाटककार आसलेले, तियात्रिस्ट आसलेले सदांच तेंचो डिमांड आसलो की बेगीनच्या बेगीन करचो म्हण स्टार्ट। कित्याक जी पयलीं आमी नाटकां आनी जी तियात्रां हांगा जाताली ती कितलीशीं वर्सां जालीं बंद आसलेली, फक्त ऑडिटोरियम बंद आसल्या कारणान। कित्याक जो एसी प्लांटाचो तो तुमकां खबर आसा बंद कोविडाच्या टायमार तो बंद उरलो आनी तेन्नाच्यान तो इश्यू जालो आनी तो बंद पडलो। बट तेज्या उपरांत आमी टोटल फॉलोअप करून घेतलो। खरोच एप्रिशिएट करता आमच्या चेअरमॅनाक जयंत जाधवाक, तशेंच तेंची टीम डॉक्टर वायस चेअरमॅन धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तेंची टीम तेंच्यांनी कंटिन्युअस जे तेंच्यांनी फॉलोअप केलें। म्हाका दिसता एवरी डे म्हटल्यार जाता, एवरी डे तेजो कॉल आसतालो बाबा खंय पावयला, खंय जाला आनी त्या प्रमाणे आमी तो फॉलोअप करून गव्हर्मेंटा कडेन इवन एसेंब्लीन तो उलोवन एसेंब्लीन सुद्दां इश्यू काडून म्हाका इन द हावस एश्युरन्स दिले मंत्र्यान श्री गोविंद गावड्यान की बाबा आपूण फाल्यांच्या दिसा भितर ते करून घेता म्हणून एस्टिमेट जाल्लो आसा। म्हणून ते फॉलोअप करून आनी मागीर तेन्ना एसेंब्ली चलता तेन्नाच आमकां वॉक ऑर्डरी थंयसून PWD मिनिस्टरान निलेश काब्रालाक इश्यू करता म्हणून सांगली। सो अशे प्रमाणे हे आयज हो टायम येयलेलो आसा आनी एसक्यूब प्रायवेट कंपनी हेजे अंडर हो आमचो ऑडिटोरियमाचो न्यू एसी प्लांट तयार जावपाचो तेजे बद्दल डिटेल तुमकां आमच्या चेअरमॅनान सांगलेलें आसा। त्याच प्रमाणे खरेंच आयज आमचें रवींद्र भवन जे मुर्मुगांव तालुक्यान आसा खूब बरें काम करता। कितलीशी एक्टिविटीज जाता, म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत खंयच्याच म्हाका दिसता रवींद्र भवनान जायना आसतले या कला अकॅडमीन जायना आसता तितली प्रोग्रामां आमच्या मुरगांवच्या आमच्या रवींद्र भवनान जाता। खूब एक्टिविटी आनी एक बरे बरे टिचर्स आसा, जसो आमचो बाबू गडेकर आसा, तेजे वांगडी बाकीची टिचरीज आसा, ते सगळे जाण मेळून एक बरें काम करपाक लागलेलो आसा। तसोच म्हाजो मित्र बाब प्रवेश आमोणकर हे तर डेली कंटिन्यूस आसला आनी तेंची आख्खी स्टाफ तशेंच आमचे मेंबर सेक्रेटरी जे आसात, जे आमचे डेप्युटी कलेक्टरूय आसा हांगाचे, तेवूय बरे सगळे जाण मेळून एक बरें काम करपाक लागले आसा रवींद्र भवनाक लागून। आनी हांव मागता हे रवींद्राचो जेन्ना हॉल ओपन जातलो हेजे भितर चडांत चड लोक पार्टिसिपेट जातले, तियात्रिस्ट जातले, जशे आमचे नाटक कलाकार सगळे म्हाका दिसता आमचे रावल्ले आसा, नाटक प्रेमी खूब जाण। कित्याक आमकां सांगले सड्यार आमचे खूब जाण नाटक प्रेमी आसा, तेजे भितरलो आमच्या भितर शांताराम पराडकर आसा, तो खुबसो कंटिन्यूस म्हाजे कडेन फॉलोअप करतालो। सो अशी एक बरी गजाल आसा आनी आयज तेजे आमी इनॉग्रेशन केलें, फावंडेशन घातलेलें आसा आनी जशें सांगलां 3 महिन्या भितर दिवाळीच्या पयलीं हो एसी प्लांट जातलो आनी लोकांक हेजे फुडलो जो आसा तो बेनिफीट मेळटलो। खूब बरें दिसता की आज 2 वर्सांच्या गॅपान आज कितें रवींद्र भवनाचें एसी प्लांटाचें काम स्टार्ट जाता। सगळ्यान पयलीं हांव जयंताक देव बरें करूं म्हणटा की 2 वर्सां जरी आमचो ऑडिटोरियम बंद आशिल्लो पूण कार्यक्रम खंयचेच बंद जायनासतना धाकट्या प्रमाणार का जायना पूण प्रत्येक लोकांचो जो डिमांड आशिल्लो तो तांणी एक पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो आनी खुबशे प्रोग्राम म्हणजे एकदां व्हडले ऑडिटोरियम जाता ते पसून धाकटे ऑडिटोरियमान तांकां वेवस्थीत बसून तांणी एक बरी वेवस्था लोकां खातीर केली, ताजें अभिनंदन करता। हो न्यू प्लांट येता हो खूब व्हडलो डिमांड आशिल्लो आनी म्हाका दिसता की तियात्र आनी नाटकांत न्ही खुबशे स्कूल गॅदरिंग्स जातालीं, हांगा रिलिजियस फंक्शन्स जातालीं, सोशल ऑर्गनायजेशन्स आपली फंक्शन घेतालीं आनी मुरगांव तालुका खातीर हो एकूच असो स्पॉट आशिल्लो जो एक मोठे म्हणजे 700-800 लोकांचे गॅदरींग करूंक आमी शकतालीं आनी त्या खातीर आज चड उमेद जाता की आज ते परते स्टार्ट जाता आनी ताणें सांगलें अशें 2 महिन्यांनी ते 3 महिन्या भितर मॅक्झिमम ते काबारूय जातले। म्हाका कॉन्ट्रॅक्टराकूय आनी जयंताक एक सांगूंक दिसता इतलें की फक्त प्रिकॉशन घे, कित्याक आमी हांगा डायरेक्ट खाऱ्या उदकाच्या हाका आसा, समोरा आसा
सो जाता तितलें तें खारें उदक नाल्यार वारें ताका लागना तितलें पळोवचें, कित्याक परत परत हें मोडत गेलें सपोज कित्याक खाऱ्या पाण्या कडेन आशिल्ल्या कारणान चडांत चड डॅमेज जावपाची शक्यता आसता, म्हणूनच तर तो सकयल घेतला आनी ताका कवर केला. पूण ताजेंय प्रिकॉशन घेवन मात पसून तें हें जायना अशें करचें. म्हाका दिसता एक बरो दीस आज सगळ्या मुरगांवकारां खातीर आज आसा आनी अशेंच मुरगांवचे जे रवींद्र भवन आसा ते जातकूच बरे बरे प्रोग्राम येतले निश्चित आमकां दुबावूच ना. हांव सगळ्या स्टाफाकूय तांचें अभिनंदन करता, कित्याक स्टाफाकूय खूब हांगा मेहनत घेवची पडल्या सगळें ऑर्गनायज करपाक. हांगा तुमी पळयलें की रवींद्र भवनान तांणी हेल्थाकूय मदत केली, हेल्थाचेंय हें केलें आनी त्या खातीर तुमच्या सगळ्या स्टाफांचें खूब अभिनंदन, खूब मेहनत तांणी घेतल्या. आज कलाकार बाबू सारके हांगा कलाकार आज खूब वयर क्लासीस बिसीस घेतात. सो सगळ्यां खातीरूच फूल मुरगांवकाराच्या लोकां खातीरूच हो एक बरो दीस आसा आनी हें स्टार्ट जातकूच आनी बरे दीस येतले फुडें अशें